तुम्ही काउन्सिलिंग दिला त्या मनशाक ते सोमा जाल्ले किंवा जावन कलें कलें केल्लें तुमकां गोत्त आसा? Sometimes we also feel helpless in a situation. भुरग्यान सुसायड केला म्हणून why are you going to the counselor? तुका कली गरजा, you are all right. आनी हें कॉन्फिडेन्शियल उरता की हांव ही सांगलें तें फर्स्ट. आतांचे कॉन्सेप्ट इज नॉट 50-50% रिलेशनशीप. आतांच्या तूं एक दीस 70-30 जावंक पुरो, 90-20 जावंक पुरो. फर्स्ट वनाक सगळीं असतात. करेक्ट. फर्स्ट वनाक तुका नाका म्हळ्यार सगळीं असतात. सेकंड वनाक कोणी आसता. कोणी आसता. डिप्रेशन म्हळ्यार कितें? डिप्रेशन म्हणटाना मूड डिसऑर्डर्स. इट कम्स अंडर मूड डिसऑर्डर्स. दादल्या मनशाक गेस करूंक जायना ते म्हाका एक सांगूंक जाय. सो दॅट इज समथींग व्हेरी रॉंग. हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. कार्मेल कॅफे. कार्मेल कॅफे, a sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम. हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज. जिणयेंत सदांसून तसो आसना. थोडे पुटी दूख आसता, बेजाराय भोगता आनी थोडे पुटी आतांच्या करंट सिट्युएशनार सब्बा जाणांनी डिप्रेशना विशयांत उलोवचें आमकां सदांच आयकूंक मेळटा. पयलींच्या काळार मानसीक स्थिरता वा मानसीक कश्टां विशयांत कोणी कोणाय कडेन उलयनातलीं. पूण आतां इल्ले माध्यमां वरवीं जावं दी वा थोड्या अवेरनेस प्रोग्रामा वरवीं लोकां तें डिप्रेशन म्हळ्यार कितें, मानसीक समस्या म्हळ्यार कितें हाचे विशयांत इल्लेशे उक्त्या मनान उलोवची एक संवय सुरू जाल्ल्यान आजकाल आमकां हाचे विशयान चड आयकूंक मेळटा. तर हांव आज डिप्रेशना विशयान कित्याक उलयता गे म्हूण सांगल्यार आज आमी उलोवचो विशय जावन आसा डिप्रेशन म्हळ्यार कितें, ते कशें आमी समजून काडये देखल्यार डिप्रेशन आसा म्हूण सांगून आनी डिप्रेशन आसल्या मनशांक कशें आमी तांकां हेल्प करूं येता हाचे विशयान आमी आज उलयतल्या. आनी हे उलोवंक आमचे सांगात आसात मानसीण संगीता मारिया सिक्वेरा. प्रस्तुत एलोशियस PU कॉलेजींत काउन्सिलिंग डिपार्टमेंटाची हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जावन आपलो वावर ती दिवन आसा. गांवान कुलशेगरची आज ती आमच्या सांगाता उलयतली. तर येया तांचे लागीं आमी उलया. तर मॅडम संगीता, तुमकां आमच्या प्रेक्षका तर्फेन आमच्या टिमा तर्फेन ह्या कार्मेल कॅफेच्या संवाद कार्यक्रमाक हांव स्वागत म्हणटा. कशें आसा तुमी? हुशार आसात. तुमकां पळयतना बारीचून तोच भोगता कित्याक म्हळ्यार काउन्सिलर म्हूण सांगतना एक वेलकमींग नेचर आसा जें तशें तुमकां पळयतना तुमच्या तोंडाचो ब्रॉड स्मायल तितें पळयतना तुमकां खालें म्हणटा ते खाली एक सांगया म्हूण सगळ्यात भोगता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमी करच्या त्या कामा खातीर कित्याक एक स्टुडंट काउन्सिलर जावन तुमी हे वावर दिवन आसात, हे नोबल प्रोफेशन म्हणून सांगेत, एक टीचर जावन तुमी काम करना आसात. तर संगीता मॅडम म्हळ्यार कोड, तिचे विशयांत तिचें क्वॉलिफिकेशन कितें, ती कसले प्रकार काम करता हाचे विशयान म्हाका इल्ली तुमची परिचय दितात गे. ओके. सांगूंक गेल्यार हांव शिकल्या मँगलोरानूच. MSc हांवें ॲग्नेस सेंट ॲग्नेस कॉलेजींत हांवें केल्लें, MSc इन काउन्सिलिंग सायकॉलॉजी. ताचे पयलें काउन्सिलिंग सायकॉलॉजी करच्या पयलें हांव BA करनाली रोशनींत. त्या आमकां 3 सब्जेक्ट्स ऑप्शन आहले, देखून लिटरेचर, सायकॉलॉजी एंड कंप्युटर एप्लिकेशन्स म्हूण ऑप्शन आहले. ते 3 वर्सां करतना त्या दाडा कळ्ळें माय इंट्रस्ट म्हणून म्हजे इंट्रस्टान तूं सायकॉलॉजीन डेवलप जालें. सो आय वॉज लायक ओके लेट मी सी. ताच्या उपरांत कालें करचें डिग्री जाल्या उपरांत कालें करचें म्हणटना म्हाका काम करूंक अवकाश मेळ्ळो. सो आय मूव्ड आउट ऑफ मँगलोर एंड म्हजी आवय बापूय व्हेरी सपोर्टिव. दे वर लायक डू वॉट यू वॉंट टू डू. तशें म्हणटना 1 वर्स बँगलोर काम करता म्हणटना आय रियलायज दॅट आय नीड टू दीस इज नॉट माय कॉलिंग. तशें म्हणटना मम्मी डॅडीक विचारलें पाटी म्हळ्यार शिकूंक जाय, हांव हांगा कॉलेजीक आनी एप्लाय करता. तशें म्हणटना हांवें क्रायस्ट कॉलेजीन एप्लाय केलें, क्लिनिकल सायकॉलॉजीक एप्लाय केलें, काउन्सिलिंग पुराय सिलेक्ट जालें. पूण त्या दाडा हें म्हणटना मम्मी म्हणाली हांगा ॲग्नेसान सुरू करते आसात खंय, तुका इंट्रस्ट आसा? हांवें सांगलें ओके पाटी येता म्हणटना तशें ॲग्नेसाक पावून for the next 2 years my journey was wonderful. It was a good exposure म्हणटात. And first batch आसल्यान they took really a lot of care because आतांच्या बॅचांक आतां कशें करता गोतना पूण आमकां सगळें एक्सपोजर मेळ्ळें. हॉस्पिटलान काम करूंक मेळ्ळें, इंटर्नशिप्स स्पेशल स्कुलान मेळ्ळें, रेग्युलर स्कुल्स. तशें म्हणटना आमकां एक कडेन म्हणटात कळ्ळें कशें भुरग्यां वांगडा काम करचें विथ एडल्ट्स. पूण थियरी पळयतना आनी प्रॅक्टिकल पळयतना इट इज 2 डिफरंट थिंग्स. करेक्ट. थियरिटिकली एवरीथींग इज अ ब्रीज. म्हळ्यार सॉल्व करचे केसीस आनी कशें म्हणटना A to Z परफेक्ट. पण वेन यू ॲक्च्युली वर्किंग इन दॅट फील्ड यू नो वॉट चॅलेंजीस आर. तशें म्हणटना आय वॉज लायक ओके फायन लेक्चरर जावन काम करतली. पण लेक्चरर जावन ॲक्च्युली ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी ॲग्नेसान काम करूंक. पण त्या दाडा म्हाका म्हजी कॉर्डिनेटर म्हणाली ते फादर मुल्लर जावन तांकां
सायकॉलॉजिस्ट जाय एक ती एका म्हयन्याक येताय गे म्हण आनी ओके फॉर मी वॉट इट्स अ लर्निंग एक्सपिरियन्स म्हणल्याक तशें वचून येताना I stayed for 3 more months. ओके. So it actually म्हळ्यार हांवें रिक्वेस्ट केलें I would want to stay. थंय वचून काम करतना it actually gave me an eye opener. कशें आसात कसले केजी येतात कसले काय इंटर्न्स वी सी 2 हप्त्याक येतात आमी ओके 2 हप्त्यान 2 दीस येतात पळयतात करतात आनी म्हणटाना एंड आय वॉज लायक ओके दिस इज गोइंग टू बी व्हेरी इंटरेस्टिंग एंड व्हेरी चॅलेंजींग टू वर्क. तशें म्हण पाटी येवन 2 वर्सां वावरन करून थंय then I had to go the family way, took a break. मागीर तशें म्हणटाना मम्मी म्हणाली अरे ऑपॉर्च्युनिटी कावन्सिलर जावन काम करताय गे म्हण असें दॅट वॉज द लास्ट डे आय थिंक आय हॅड टू एप्लाय. तशें म्हणटाना गोंजागा इस्कॉलान एप्लाय केलें थंय सिलेक्ट जाली देवाचें देन. सो दॅट ऑल्सो वॉज व्हेरी चॅलेंजींग ऑल्सो. थंय आसतात ADHDची म्हळ्यार वी आर नॉट एबल टू आयडेंटिफाय दॅम इट इज जस्ट कमिंग अप. ऑटिझम आनी तें पुरो आसता म्हणटाना लर्निंग डिसेबिलिटी. Unfortunately, थोड़ी चिंता learning disability they are being lazy. Correct. That is a very sad thing. But you know the teachers were nice enough to understand and they were very helpful that way. Tasha Montana, then there was an opening in PU college. So I said, why not? Tasha Montana, they apply kele, they made. So for the past 7-8 years I've been there. And every year is a new challenge. Every year the students that are coming are very different from the previous years. Problems ही दुसऱ्यात असतात. So तशें जावन कर आसा. So that is how I am for today. As Mr. Kern आसा. So it is कला म्हणटात देवाचें देन by the grace of God कला म्हणटात I'm very happy that I can help. That is more important. Somewhere my talent, no, I can't call it a talent, but at least something I can do a service. Gift of God. Yeah. So it's like a service that I can give. Correct. So that ways भुरगीं येतात actually आतां पळोवंक गेल्यार आतांची भुरगीं they are opening up. Correct. They are like we have this आमी क्लासीन want to introduce करतात what is counseling and all, but after that we see a lot of students walking in. आमी भुरग्यांक आपयतात that is a different thing, but the number of students that are walking in is increasing. It could be कला म्हणटात family issues, personal, academic कांय आसूं दी. But they are very comfortable now to talk about it. Correct. And थोडे फाटी सांगतात I am depressed. देखून आमी विचारचें डिप्रेस्ड गी सॅड गी तेंय कन्फ्युजन आसता आमकां. आतां आमकां वॅल्यू एड क्लासीस आनी खाणयोंक आसतात. एंड रायट नाव वर्किंग ऑन द टॉपीक मॅनेजिंग नेगेटीव इमोशन्स. देखून दिसता like depression is an emotion and I'm like no that's not an emotion. तशें anxiety आनी they're all big terms. देखून आतां तांकां एक्सप्लेन करचें पडटा what is depression, what is sadness. Part of it. So it is a very learning experience. तांकांय एक learning experience, आमकांय learning experience. कारण तांचे questions आनी असतात very interesting असतात. Or they'll come after class and ask, like you spoke about this. Like a particular, I said yes. Can we have further discussion? A couple of students आता आयल्यान तशें येवन मुखार येवन. I said you're welcome to. पण थोड्यांक हांवें सांगचें I'm not the right person probably because the questions they are asking is in a very different field. It starts like this, but we know where it is heading. So we get them in touch with other required people. So it works well as of now. So that is how it is. आता सडावत काउन्सिलर्स म्हण सांगतना तुम्ही मस्त तांचे इन्वॉल्व जायचे पडटा, तांचे कडेन उलयचें पडटा, तांकां पुरो सांगचें पडटा. अशें म्हणटा आसतना तांची स्टोरीज पुरो आयकून थोडे फुडें तुमकांत काही म्हणजे बेजाराय फील जाली आसा की तुमच्या पर्सनल लायफाक काही म्हणजे हाचे तावन हें बसला गे वा तुमी हे कशें बॅलन्स करतात. म्हणजे तांची काणी आयकून तुमकां जाल्यार सॅडनेस तुमी ते वेंट आउट कशें करतात, कशें बॅलन्स करतात. थोडे फाटी जाता जायना म्हण न्ही. इट इज बिकॉज काल वॉट आमच्या सेशनान आसतना इट इज अ लॉट ऑफ एनर्जी दॅट गेट्स एक्सचेंज. सो ती नेगेटीव एनर्जी ओटो घेतना वी गिव आ पॉझिटीव एनर्जी. सो एट दी एंड थोडे फाटी एट दी एंड ऑफ द सेशन वी आर व्हेरी डल. एब्झॉर्ब. करेक्ट. वी आर एब्झॉर्बिंग द नेगेटिविटी. तशें म्हणटाना sometimes like the म्हाका one after the other, but I was able to manage. But it is over years of experience. But it's not a healthy practice as such. Correct. We also need a break. So I will be like the next I'll ask the student, is it something like very serious that you can wait for 15-20 minutes? I will do my particular thing. But amka mentoring म्हण आसता, supervision म्हण आसता. So I will go back to my mentor. Okay. So I will
tell whatever I have to require. But it could be with the case, or it could be me also, because it does affect us. Like some of the cases that we hear, we don't get emotionally involved, that we maintain the boundaries. But sometimes when you listen to it, even we are disturbed about it. Like, you know, amka inkalna ki, okay, sometimes we also feel helpless in a situation as a college counselor, because problem could be at home, but we can't do anything at home. It could reverse back or hit back at the student. So we try to work with the student. We see that the student is doing well and is happy. That is the main goal. The student can do well academically, at the college in extracurricular activities. The students are talented, multi-talented these days. So all students have not identified that. Encourage करचे, वश्या, encourage. थोडेपटी एग्रेशन, एंगर म्हणून आसता, आय गेट मारूंक तो म्हण, I'm just giving an example. कशें तुका चॅनलायज करयात. So get into sports. You can use that negative energy into something positive. So explain. आता being an artist also. Expression. So give them. They don't, म्हणजे थोडेपटी काला म्हणतात सांगले बरी मोबायलार बसतात. They don't know what else to do. हांगा कांदो तेगे म्हणजे चढावता सकयल भुरग्यां मोबायल आसात, तांकां इव्हेंट आउट करूं, कित्याक मोबायला पळोवनचे पाड न्ही, बट कालें तूं पळयताय कितलो वेळ तूं स्पेंड करताय, ताचे वयर आमी आतां मॉनिटर करना जाल्यार ते एडिक्शन जावंक बदलूंक पुरो. सो तुमचे प्रमाणे म्हळ्यार तुमी आतां शिकल्या, तुमी आतां क्वॉलिफायड जाल्ले जाल्यार डिप्रेशन म्हळ्यार कितें, कशें एका मनशाक डिप्रेशन आसा म्हणटा समजून काण घेता, हाचे विशयान म्हाका इल्ली माहिती दितात. डिप्रेशन पळोवंक गेल्यार मेजरली इट्स अ मेंटल हेल्थ कंडिशन म्हणटात. बट मेंटल हेल्थ कंडिशन तांचो सुमार फॅक्टर्स असतात त्या मेंटल हेल्थ कंडिशनाक. इट कूड बी सायकोलॉजिकल, इट कूड बी सोशल या बिहेवियरल, म्हळ्यार दैहीक, मानसीक तशें म्हणटना आमकां ते पुरो फॅक्टर्स पळोवन आसतात. पूण ते फॅक्टर्स पळयतानाय सायकोलॉजिकल फॅक्टर्स म्हणूंक गेल्यार, मानसीक फॅक्टर्स पळोवंक गेल्यार इट कलय जावंक पुरो. It could be financial loss. That would not be psychological, but psychological पळोवंक गेल्यार changes, adjustment, trauma. It could be adjustment, adapting. एक course काण गेलो म्हाका नाका, I am not able to do it. That also it could be psychological, stress factors. If behavioral जाल्यार पळोवंक गेल्यार it could be genetic also. Family आसा already. So chances, आता आवय बापेक आल्या chances of the भुरग्याक येवंक is more than 50%. Paternal, maternal uncle म्हणटाना 25%. The further away, chances less. पण जावंचे chances आसात. So that could be biological, या hormonal imbalance जावंक पुरो, या कांय तशें जावंक पुरो. Even accident can cause so if that is so social पळोवंक गेल्यार it could be anything. Financial hardships. गावादान आनीका गावाक येताना you are not able to adjust. So it could be social factors also. तशें पुरप म्हणटना any of this can lead to depression. Not necessarily it has to be depression, but it is a mental, it is characterized like that. तशें म्हणटना symptoms पळोवंक आसतात. Symptoms पळोवंक आसतानाय आतां सायकोलॉजिकल पळोवंक गेल्यार या बिहेवियरल पळोवंक गेल्यार एक मनशाक एक इंट्रस्ट आसलें काम सडनली इंट्रस्ट ना, या जेवंक नाका, या चड जेवता, न्हिदचें, रावचें, काली म्हणी एक्टिविटीज काला म्हणटात हॉबी आहलें म्हजें, आय वूड डू गार्डनिंग ऑर समथींग, आय हॅव स्टॉप डुईंग इट. इट कूड बी एनीथींग, बट देर आर अबाउट usually diagnose करूंक आल्या डिप्रेशन ते पळयतात अबाउट 5 or more 5-6 symptoms पळयतात आनी ते सिम्पटम्स पळोवन मागीर मात डायग्नोज करतात. पण ते 2 weeks कन्सिस्टंटली यू सी इट फॉर एवरी डे फॉर एटलीस्ट अ पिरियड ऑफ 2 weeks. ताच्या उपरांत मात्र डायग्नोज करयात. आतां आज 2 दीस तिसरे दीस जाल्यार आमकां जाणा ना तो डिप्रेशन म्हूण सांगूंक जायना. पण इट इज नोटिस्ड फॉर अ पिरियड ऑफ 2 weeks कन्सिस्टंटली एंड एवरी डे यू नोटीस दॅट हॅपनिंग. आतां उलयलं कोण इंट्रस्ट आहले उलोवंक जाय तांकां, आतां सडनली ओगेत जाल्यार व्हेरी सायलेंट एकाच रुमांत आसतात या कांय करूंक तांकां मन आनी ना. इट कॅन लीड टू डिप्रेशन. मे बी देर मायट बी सम चेंजीस. पण आमकां सांगूंक जायना आयडेंटिफाय वी दॅट इज आफ्टर कावन्सिलींग एंड ऑल रूट कॉज आनी मागीर फायंड आवट करतात. पण डिप्रेशनान ते सुमार टायप्साचें डिप्रेशन आसा. डिप्रेशन म्हणटना मूड डिसऑर्डर्स, इट कम्स अंडर मूड डिसऑर्डर्स. सो आमी तशें म्हणटना मेजर डिप्रेसिव्ह डिसऑर्डर आसा. सो इन दीस इट इज सिवियर, इट कॅन बी सिवियर. तशें म्हणटना पर्सिस्टंट डिप्रेसिव्ह डिसऑर्डर आसा, या
सीजनल अफेक्ट डिसऑर्डर. आता सीजनल म्हणटाना पाऊस, वेदर आनी चेंज जाता म्हणटाना नॉर्मल आल्या जाणांक की दे फील लो. सो अ पर्सन इज ऑलरेडी डायग्नोज विथ डिप्रेशन विल फील इवन मोर लो. पण इट इज युजली सीजनल अफेक्ट म्हणटात आमी. युजली पावसा वेळार, विंटरा वेळार दिस इज मोर, बट समहाव दे मायट बी फायन. सो इट्स नो ऑर सिट्युएशनल. सिट्युएशनल म्हळ्यार ऍक्सिडेंट जाले or something has happened like financial hardship, तशें म्हणटाना सिट्युएशनल आसा. मागीर पोस्ट ट्रॉमॅटीक स्ट्रेस डिसऑर्डर म्हणी आसा, पण ताका एक सिग्निफिकंट कॉज आसता. देर इज अ ट्रॉमा दॅट हॅज हॅपन्ड. ते म्हणून काल्यार पोस्ट पार्टम डिप्रेशन आसा. अँड देर आर सम फिजिकल illnesses that can lead to depression. Like आता हांव सांगूंक गेले thyroid. Thyroid also is a hormonal imbalance, but it also can lead to depression. थोडे पटी वखदां खाण घेतात, वखदां ते अप एंड डाउन्स असतात, पण नॉट नेसेसरी डिप्रेशनाक येता. बट आय एम जस्ट गिविंग एन एक्झाम्पल. सो आमी ऍक्च्युअली आयडेंटिफाय करीचे खंयचे टायपाचे, आनी तातूंय आमकां क्लासिफिकेशन्स असतात. वी हॅव टू सी वेदर दे मॅच. थोडे पटी दोन तांतू, सो इट विल नॉट बी, वी कांट से इट विल बी अटिपिकल. पण आमकां टिपिकली सांगूंक जायना की हे टेक्स्ट बुक तुका नॉलेज आनी तुका हें करूंक जायना. सो लायक केस टू केस बेसिस. इट इज केस टू केस बेसिस, अँड दे विल ट्रीट अकॉर्डिंगली ऑल्सो. ओके. आता एका मनशान, आता तुमी सांगले थोडे पटी थोडी स्टुडंट येतात, कालेंगी करूंक मोन ना, 1-2 मिनटां खातीर या एका दिसा खातीर तुका तुजे मूड ऑफ आसा म्हणून सांगल्यार आय एम व्हेरी डिप्रेस्ड म्हणून सांगतात. ओके. सो देखून त्या डिप्रेशनाकी, मूड स्विंग्साकी आनी नॉर्मल सॅडनेसाकी काले डिफरन्स येता बेसिकली सांगूंक गेल्यार मंडे ब्लूज इज फायन. तुका you have had a great day on Sunday, or तुका थोडे पटी रेस्ट तो करूंक मेळना, and you know you are getting back into the same old cycle, routine. तशें म्हणटाले लायक ओ नो आय हॅव टू गो डू दॅट ऑल ओवर अगेन. ते भुरग्यांक न्ही एडल्ट्सांक जाता, बिकॉज समटायम्स यू आर डुईंग द सेम रुटीन एवरी डे म्हणटाना इट कॅन लीड टू बर्न आउट ऑल्सो. सो तशें म्हणटाना मंडे ब्लूज म्हण येता. ओके, बट देन वन्स दे गेट बॅक इन टू द सायकल यू आर लायक ओके आय कॅन कॅरी इट ऑन फॉर्म. सॅडनेस इज सिट्युएशनल. तुका जोर केले कोणा मोगाच्या मनशान अनएक्सपेक्टेड, यू आर अपसेट अँड सॅड. पूण आतांचे थोडे आय एम डिप्रेस्ड म्हणटाना तुवें चिंती जे खालें म्हणून. But when they explain the symptoms, or खालें जावन आसा, you relate they are upset and sad, but they are not depressed. But आतांची भुरगीं स्मार्ट आसात, ती सांगतात आमकां ही गोत्ता ना म्हण न्ही, पण थोडे फावटी confusion ही जाता. They express that as an emotion, but it is not an emotion. Sadness is an emotion. That's not depressed or depression. Depression is like one of the things that is part of it. But depression and sadness is a symptom of depression. But it's not equal to depression. एका दौडार म्हाका एका मनशे डिप्रेशन आसा म्हणून कशें कळटा, म्हळ्यार मे बी माय हजबंड और मुजे भुरगीं, म्हज्या आवय बापाय कोणी तशीं जाल्यार बिहेवियर आमचे सांगा तांचे नॉर्मलच आसा, बट भितरल्या भितर ती कसून आसात. अर्ल्या टायमार आमी तांकां कशें समजोवन काडचें की तांचें तें डिप्रेशन चलोन आसा, वा तांकां सायकोलॉजिकल कलिंगी एक इश्यू आसा म्हणून सांगून आमी कशें समजोवन काडगे. डेफिनेटली नॉट इजी थोडे फावटी, बिकॉज ती सांगूंक रेडी आसना. करेक्ट. सो इट ते म्हणटात काला म्हणटात इट्स व्हेरी चॅलेंजींग एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम. तशें म्हणटाना खंय म्हणी there will be certain signs and symptoms that you will notice. It doesn't have to be 2 weeks, but it can lead to that. So tashe montana you can always identify a person might be jovial and everything, but ata okay, he might be fine with everyone, uleta saglan karta, but maybe he's spending more time alone also. Right. He might be, or there might be certain behavioral changes also. Person might be getting angry very fast, raag yeta vigi, or is not able, frustration. There will be certain signs and symptoms. So म्हाका सांगूंक जायना ते डिप्रेशन आगता येता की ना म्हण, बट तो अर्ले थोडे नोटीस करतना मीन्स देर इज समथींग गोईंग ऑन. तुमच्या कडेन उलोवंक समटायम्स आतां दादले मनीस दे आर नॉट व्हेरी ओपन टू टॉक. करेक्ट. दे मे नॉट बी, ती बाई तांच्या बायले सांगात उलोवंक रेडी आसची ना. बट इफ यू कोणी आसल्या तांच्या लायफान सिग्निफिकंट फ्रेंड्स या कोणी तूं आसल्या तशें इनडायरेक्टली तर जाल्यार इसारोंक रिक्वेस्ट करियत अशें अशें नोटीस केलां तुमकां खाली उलोवंक, लायक तुमकां उलयत की मे बी ही मायट ओपन अप टू यू तशें म्हण. बट इफ यू नोटीस दॅट सिग्निफिकंट कोणी आसतली फॅमिलीन जाल्यार they might also be able to tell. But सांगिनान म्हण न्ही, समटायम्स तांकां they just want the right question. Correct. They just want the right opening म्हणल्यार बरी. तशें जावनी तुमकां इसार येत ना म्हण न्ही, कालें जावन आसा, एवरीथींग ओके,
ओके म्हणलें सांगू का ओके म्हण आनी कळ्ळें क्वेश्चन विचारता तें इम्पॉर्टंट कळ्ळें आतां हांवें वाय आर यू डुईंग दीस म्हणटना इट ब्रिंग्स पुट्स मी इन अ डिफेन्स मोड करेक्ट but if I ask change the question, what happened, what is making you do this म्हणटना I'm giving an त्या मनशाक एक opportunity दिता explain करूंक. करेक्ट So आमी कशें विचारतात the tone of our voice करेक्ट that also matters म्हण Matters a दिसता. lot, correct. कळ्ळें आतां I'm working with clients आनी म्हणटना सेम क्वेश्चन हांवें बापेन विचारला बट ताणी विचारतना रागानी ऑर द टोन डिफेन्स मोडार येतात ते मॅटर वास वॉट हॅपन बट द टोन ऑल्सो मॅटर्स. करेक्ट आतां आमी विचारतना आय एम अ पर्सन थर्ड पर्सन इन द होल थिंग नो जजमेंट आय एम ओपन टू लिसनिंग अँड यू हॅव दॅट टॅग दॅट युअर अ काउन्सिलर म्हणलें एक हें आसा tag जाल्यार आसता. एक सेफ स्पेस म्हणून क्रिएट जाता तांकां जाता. ओके हांगा हांवें कालें सांगेत की अनफॉर्च्युनेटली आतां जाल्यार थोडे फावटी ते स्टिग्मा आसा वाय यू गोइंग टू द काउन्सिलर तुका कली गरज आसा यू आर ऑल रायट तुका कली गरज आसा आमचे घरांत काले जाता तुमकां तांकां काल्याक गरज ती जज करता ते आसा ते स्टिग्मा आनी कितें आसा करेक्ट काल्याक थोडे फावटी भुरगीं येतात या कोणी क्लायंट्स आनी आयल्यार तांणी हें कॉन्फिडेन्शियल उरता की हांवें ही सांगलें तें फस्ट. करेक्ट सो एज अ काउन्सिलर आमकां ते ट्रस्ट डेवलप करीचे पडटात रायट and usually we always tell because majorly I work with below 18 so as minors आमी सांगचे तांकां what you said is very confidential in this room provided three things म्हणजे तीन सांगते आमकां confidentiality धरूंक जायना म्हण सांगतात. ओके One, if आमकां कोत्ता that person it could be a child or an adult can lead to suicide. Okay. Suicidal ideations. करेक्ट Second is the person can harm someone else, homicidal tendencies, ओके करेक्ट or it can सोसायटी कोसून काले म्हणजे क्राईम करतले Right. मेंटॅलिटी तशें आसा आसा जाल्यार जाल्यार आनी थर्ड बिकॉज मेजरली I'm working with minors and all sexual abuse जाल्ले एब्यूज जाल्ल्या कडे करेक्ट so legally we are bound to इन्फॉर्म द पोलीस करेक्ट inform the police. That is with regard to sexual abuse. Homicidal जाल्यार we have to inform. But suicidal जाल्यार we immediately inform the concerned parties, that is the parents, significant people तांकां तांच्या लायफान थोडे फावटी पेरेंट्स आसना आनी गार्डियन असतात तशें आमी इन्फॉर्म करीचेच पडटा. ती सांगतात नो यू प्रॉमिस टू कीप अ सिक्रेट पण एवरी सेशन आमी युजली स्टार्ट करतात अशें की वी वील नॉट बी एबल टू कीप एनी ऑफ दीस. तशें जावन थोडे फावटी आमी कावन्सिलिंगान सांगतात प्रॉबेबली आय कॅन हेल्प यू एज अ कावन्सिलर सो मच बट देर अ सिग्निफिकंट पर्सन इन युअर लायफ हू कॅन हेल्प यू मोर. इज इट ओके म्हाका इल्लें डिस्क्लोज करियेत विल यू बी एबल टू डिस्क्लोज तशेंय ऑप्शन दितात इन सर्टन सिट्युएशन्स आनी तांणी ओके म्हळ्यार डिस्क्लोज करतात नातल्यार ना. ना ओके दॅट इज वी गिव द चान्स टू द क्लायंट कोण येतात तांकां हें करूंक डिसायड करूंक. करेक्ट पण ह्या तीन सांगतीन आमी एज अ कावन्सिलर्स वील नेवर एग्री टू कीपिंग इट एज अ सिक्रेट ऑर कॉन्फिडेन्शियल. ओके आतां एका मनशाक पळोवन ताका डिप्रेशन आसा गे वा ताका मानसीक प्रॉब्लेम आसा गे म्हणून सांगून आमी डिसायड करूंक जायना कित्याक त्या मनशाक ताणें ताका कालें जाता म्हणून समजना जाल्यार उरल्यान ताका हेल्प करूंक जायना. आपणाक कितें प्रॉब्लेम आसा म्हणटा तें कशें समजोवचें आनी सेकंड आपणाक तें कालेंगी चेंजीस भोगून आसात म्हणून सांगल्या वेळार ताणें एखाद्या कुटुंबाच्या थोडे पडी सांगूंक जायना. त्या संबंधात कावन्सिलर्स कोण म्हणून गोतना त्या संदर्भात ताणें खंय वचयेत कशें कोणाय कडेन सांगून कशें हेल्प विचारयेत हाचे विशयान म्हाका इल्ली नॉलेज दितात. आतां काले म्हणटात अवेरनेस सुमार आयला देर आर लॉट ऑफ काले म्हणटात मस्त कावन्सिलर्स आसात बट देर इज ऑल्सो डिफरन्स बिटवीन हू द कावन्सिलर्स आर बिकॉज आतां फर्स्ट हांव एक्चुअली कामाक गेल्ल्या वेळार आय हॅड काले म्हणटात वेन आय वॉज वर्किंग इन अ हॉस्पिटल थंय आय लायक मॅरिटल कपल दे हॅड सम इश्यूज ओवर देर and तो दादलो मनीस ताणें म्हाका क्वेश्चन केलें ऑन वॉट ग्राउंड्स बिकॉज आय वॉज न्यू यंग दॅट पॉयंट ऑफ टायम ताणें क्वेश्चन केलें ऑन वॉट ग्राउंड्स डू यू हॅव द रायट टू हेल्प अस ताणें क्वेश्चन केलें and for a minute yes I was stunned but I said I am qualified to help you because I have done my masters correct. and I know what I am doing and I सांगलें ताका if I cannot I will see that you will get the right person to help you. तशें there's a networking that happens. So आतां थोडे फावटी म्हाका कॉल्स येतात can you meet us and तशें म्हणटना and I am not able to cater to I will see that the person can get in touch with reference दितात. Correct. So if a person तशें जाल्यार counselors आहात you can look up online you will get counselors. There might be some career counselors they may not take, they will not take such cases. I take very few cases which maka time diyet because as a counselor it is commitment from my side to help the client whoever is approaching. तशें जाल्यार
there are clinical psychologists. Clinical psychologists are the MPhil आणि केल्ली ती they are very good at giving therapy and all that. तशें हांगा all hospitals have clinical psychologists and ती confidentiality maintain करतात. तशें म्हणटाना ती थेरपी आनी दिवंक they can tell their symptoms आनी गरज पडल्यार ती सांगतात you will need to meet a psychiatrist. थोडे फाटी काल जाता आनी थोड्या केसीन हांवें नोटीस केलें they already gone to the psychiatrist. Okay, and some of the psychiatrists are very nice. They're like, no, they will channel you to the next person saying you don't require medications. Some are already put on medications. As young as, let's say, clients as small as 13 and 14 are already on medications. Oh, they're already on medications. तांकां गोतून कालाक मेडिसिन्स दिवन आसात. करेक्ट. तेय जाता थोडे फाटी. तशें म्हणटाना वेन वी आमकां आतां मेळटाना थोडी भुरगीं वी आर लायक आमी चिंतात लायक वॉट इज गोईंग ऑन. म्हणल्यार मेडिकेशन विथड्रॉ करचें जाल्यार मस्त कस जाता. मेडिकेशन म्हळ्यार थोडी चिंतात ओके मेडिसिन्स काण घेवन ओके एस्पेशली विथ सायकॅट्रीक मेडिसिन्स. आतां आमकां ताप येताना आमकां थोडे फाटी एंटीबायोटिक्सार घालतात. यू हॅव टू कंप्लीट दॅट कोर्स. इट कूड बी अ 3 day कोर्स 5 day कोर्स. आमी खाली 2 दीस काण गेले तिसऱ्या दिसा सोडले. रिलॅप्स जावचे चान्सीस चड आसतात. करेक्ट. सो इफ ऑन सायकॅट्रीक मेडिकेशन्स यू वील हॅव टू काल म्हणटात talk to the psychiatrist and ताणे डोज हें करचें. he or she, the doctor will see depending on your symptoms whether they have improved or उणें जाला or it is increasing, they will change the dosage. Okay. If I am the patient, I cannot stop my medication all of a sudden. Right. चेंज करून की नोजो पेशंटान. तशें म्हणटाना I will have to talk to my psychiatrist. उलोवन सायकॅट्रिस्टा कडेन okay can you reduce my dosage or what तांकां they have every right to ask. Correct. तांणी जावन हें करयात. So with that it will definitely help. Okay. So तशें जावन counselor आतां okay you don't want to, there will be people who will connect you to other people. तशें जावन तांकां कोणाय कडेन हेल्प विचारल्यार they will definitely help. सडावत आमी ऑब्जर्व करचें जाल्यार आमच्या सोसायटीन जावन दी आमी खंय ऑब्जर्व करचें म्हळ्यार हांवें केल्ल्या स्टडीजा प्रमाणे जाल्यार सडावत बायल मनशांक डिप्रेशन वा मानसीक समस्ये दादल्या मनशा वरवीं चड येतात. हाचे वे तुमी कितें सांगूंक आशेता? रिसर्च स्टडीजा प्रकार आमी पळोवंक गेल्यार थोड्या डिसऑर्डर्सांक बायल मनशां रेशियो पळोवंक गेल्यार बायल मनशांक चड. सो डिप्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फॅक्टर्स आमी पळयला बायल मनशांक चड जावचे. आतां तुवें सांगलें डिफरंट टायप्स आनी आसा. तशें म्हणटाना बायल मनशांक कित्याक म्हणटाना देर इज अ लॉट ऑफ अदर आमचे एनवायरमेंटल फॅक्टर्स जावंक पुरो. पयलेंच पळोवंक गेल्यार बायल मनशां वी वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडंट तें म्हणटाना पूण आमी हें पळोवना की वॉट आर द इफेक्ट्स ऑफ इट. करेक्ट. सो आतां ओके शिकतात पुरा करतात बट काले म्हणटात फॅमिली लायफ पळोवंक येताना घरचेंय कर कामाचेंय कर भुरग्यांक पळय तें कर हें कर म्हणटाना सपोर्ट नासल्यार फॅमिली सपोर्ट नासल्यार डेफिनेटली आमकां एफेक्ट जातात. करेक्ट. मागीर तें पळोवंक गेल्यार देर बी अदर ऑल्सो फॅक्टर्स सोसायटी डिमांड्स थोडे फाटी बायल मनशांनी अशें आसाचें तशें आसाचें या वी आर नॉट एबल टू मीट द सोसायटल डिमांड्स म्हणटाना तेंय एफेक्ट जाता. तशें परत दुसरे फॅक्टर्स पळयताना या नॉट इन अ हॅपी मॅरेज. करेक्ट. दॅट ऑल्सो कॅन एफेक्ट. करेक्ट. थोडे फाटी आमचें आलोचन चिन्ना कालें बरो आसता इट गोज आमच्या बियॉन्ड येता आमकां गोतूना या आमी ओवर थिंकींग एक्सपेक्टेशन एक आसता रियालिटी दुसरी आसता. म्हळ्यार एक्चुली पळोवंक गेल्यार आमचे आयडियल सेल्फ आनी रियल सेल्फ आयडियल सेल्फ अशें आसल्यार रियल सेल्फ इज हियर इट इज नॉट एबल टू मॅच. करेक्ट. तशें म्हणटानाय प्रॉब्लम सुरू जातात. तशें म्हाका सांगूंक जायना की हें कॉज लायक इट एनवायरमेंटल फॅक्टर्स पळोवंक येतानाय दुसरेंय आसता. थोडे फाटी खंय आसन आसतनाय कामा कडेन सुरू जाता बिकॉज आमकां डिमांड्स मेळोंक वी कांट मीट द डिमांड्स या आमकां इतलें स्ट्रेस जाता इट वील ट्रिगर वन पॉयंट. तशें म्हणटाना इट कॅन एफेक्ट अदर थिंग्स. करेक्ट. आनी पयलीं सांगलें बरें इट कूड बी रुटीन डे इन एंड डे आउट आमी तेंत करनासा. सकाळी 5 वरार उठून तेंत सायकल करन परतून रातीक येताना तेंत म्हणटाना सायकल गोईंग डे इन एंड डे आउट म्हणटाना बर्न आउट सुरू जाता. सो इट कॅन ऑल्सो एफेक्ट. आनी आनीक पळोवंक गेल्यार बायल मनशांक युजली वेन दे हिट पेरिमेनोपॉज and heading towards menopause. There also it can affect depression. Correct. Hormones dharman because तांकांय गोतून कालें जाता
एक्सप्रेस करून कोणाकडे सांगूंक जायना हय टेम्पर असो सट्टा वय सो नॉलेज आसल्यान की तांकां गोत्तासुनी जाता थोडे फाटी तशें जावन न्ही थोडे फाटी इट कॅन इफेक्ट हॉर्मोनल चेंजीस ऑन इट कॅन लीड टू डिप्रेशन तशेंय जाता आमी बायल मनशान एक्सपेक्ट करचें आमच्या न्हवऱ्यान जावन सो एज अ पार्टनर एका न्हवऱ्यान आपल्या बायलेक एका वेळार अर्ले पुरो मूड स्विंग जावन आसत वा आमी म्हणजे पिरियड्स टायमार येता हर एका पिरियड्स वेळार जाल्यार आमकां मूड स्विंग्स आसतात बट एज अ सपोर्टिंग पार्टनर तांणी कालें करियेत ॲज अ सपोर्टिंग पार्टनर पळोवंक गेल्यार आतां सडावत जावचे आमी पुरो न्युक्लियर फॅमिलीज सो आतां ॲक्च्युली थिंग्स आर चेंजींग म्हूण हांवें नोटीस केलां वेर हजबंड्स आर ऑल्सो गेटींग इनवॉल्ड करेक्ट आतां सकाळी ओके भुरग्यांक रेडी करूंक घाल्या तूं किचनांत जाल्यार गो भुरग्यांक रेडी करच्यार आसता काही म्हणी आमी मॅनेज करतात पण आतां ट्रेंड्सूय चेंज जावन आसात पयलें उलयनातलीं ह्या विशयांत पण आतां जाल्यार एवरी वन इज ओपनिंग अप आनी बायल मनशां आर व्हेरी वोकल अबाउट इट म्हळ्यार सांगतात अँड दादल्या मनशांक गेस करूंक जायना ते म्हाका एक सांगूंक जाय सो दॅट इज समथींग व्हेरी रॉंग ॲक्च्युली म्हज्या हातूंत पळोवंक गेल्यार ताणें स्ट्रेट सांगलें डोंट एक्सपेक्ट मी टू गेस वर्क फॉर यू काय जाय if you are going through something tell me communication both ways like सांगल्या उपरांत तांकां मात गोतो आतां एका घरांत आय एम जस्ट एक्सप्लेनिंग आतां एका घरांत आवय बापाय आनी पूत एक वन चायल्ड मोस्टली हॅव सीन चेरको जावन दे हांवें येदोळ मिस्टर थोड्यांक सांगून त्या टायमार म्हणजे सगळ्या मिस्टर सांगून वॉट इज पिरियड्स तांकां काले जाता इट वॉज ऑल बिहायंड क्लोज डोर्स करेक्ट चेड्याक व्हड जाताना ताच्या क्लासमेट्सा जावन व्हेरी एनकरेजींग इन्फॉर्मेशन मेळटा ह्या क्लास इस्कालांत बट इट इज ऑल हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन सोमा आसना इन्फॉर्मेशन पण आतां आय सी अ लॉट ऑफ एफर्ट्स बींग पुट आतां म्हज्या घरा जाल्यार म्हाका दोग चेडक्यात तांणी विचारलें एक दीस वॉट इज पिरियड्स म्हण आतां तांच्या लेवलाक सांगूंक गेलो तांच्या लेवलाक सांगलें हांवें तें ल्हान पण एटलिस्ट आय मेड एन एफर्ट टू टेल सो आतां हर एक म्हयन्याक हें जावतना तांकांय कळटा ओके दीस इज नॉट अ गुड टाइम और दोशीनान म्हणणे पण तांकां गोता ओके आय नीड सम टाइम प्रॉबेबली एंड ऑल पण तशें हेल्प करता देवाच्यान सो थिंग्स आर चेंजींग ट्रेंड्स आर चेंजींग म्हणटाना आय सी अ लॉट ऑफ चेंजीस हॅपनिंग पण हांवें इतलेंच सांगचें प्लीज कम्युनिकेट तांणी सांगचें दादल्या मनशांनी सांगिचें बायल मनशांनी सांगिचें हजबंड एंड वायफ इज काले म्हणटा पार्टनरशीप तशें म्हणटाना सांगिचें आतां सांगूंक गेल्यार हाव अ हजबंड कॅन हेल्प probably he also has it आता ताकाय वर्क कमिटमेंट्स आनी आसता सो एक्सपेक्टेशन्स मे नॉट बी मेट सो समवेअर इट इज अ चॅलेंजींग थिंग अँड म्हाका गोत्तू ना आतांचे कॉन्सेप्ट इज नॉट 50-50% रिलेशनशीप आतांच्या हातूंत एक दीस 70-30 जावंक पुरो 90-20 जावंक पुरो आय मायट गिव 90 ही कॅन ओनली गिव 10% इन दॅट तशें म्हणटाना काले जाल्यार येस वीकेंड्स एटलीस्ट ट्राय टू स्पेंड ओट्टू मेळून एज अ फॅमिली स्पेंड टायम टुगेदर इफ समथींग चेंजीस आर हॅपनिंग एटलीस्ट आस्क that matters correct तो कांय करनातलें रिवोन न्ही एटलीस्ट यू मेड एन एफर्ट टू आस्क सो तशें म्हणटाना इट हेल्प्स अ लॉट इमोशनली बींग अवेलेबल थोडे फाटी जायना ते म्हणना जाता म्हणणे थोडे फाटी जायना बट एटलीस्ट यू कॅन आस्क फॉर इट और वॉट इज अ रिजन दॅट इज नॉट पॉसिबल तशें म्हणटाना यू कॅन ऑलवेज गो टू युअर फ्रेंड्स करेक्ट friends, family, they are there to help you. तशें म्हणटाना as I said, आतांचे हें पळयतना lot of things are changing. People are being very vocal about it. तशें म्हणटाना it definitely helps. Correct. चडावत आमी गोवा बायलां आतां कांय जाल्यार म्हणल्यार आतांचे आमचे करंट ट्रेंड आमी एक सँडविच जनरेशन आमचे गोवा बायलांनी सांगात टायम स्पेंड कसो कित्याक आमी आमच्या पेरंट्सांगे पळोवंक जबाबदारी आमचे वयर आसा भुरग्यां खातीर आमी दिता म्हणटाना गोवा बायलांक इंगी एकामेका आमकां टायम दिवंक जायनासतना आतांच्या टायमार काजारां ह्या धर्मान तुटतात म्हजी एक ऑब्जर्वेशन पूण आमी कालें करी जे एज अ कपल आवय बापायक 2 मिनटां सोडयत कांय प्रॉब्लेम जायना खंय ती धांवून वचनात भुरग्यांक थोडे पडे 2 मिनटां सोडा ती खंय धांवून वचनात तुम्ही एकामेका सांगाता बसा तुम्ही एकामेका कडेन उलयतना एखाद्या वेळार तुमची होकाल वा तुमचो नवरो एखाद्या वेळार खंयचे प्रॉब्लेम आशित कोण आसात जाल्यार ते तुमकां हेल्प करूंक तुमकां साध्य जातलें सो पोस्टपार्टम डिप्रेशन म्हळ्यार सडावत जावन बाळान जाल्या उपरांत आनी त्या टायमार सडावत जावन डिप्रेशनाक वयची सुमार केसीस आमकां आयकूंक मेळटात त्या टायमार एका स्त्रियेन वा त्या बाळान जाल्या त्या आवयन कशें कोणाक ताणें हेल्प विचारयेत आनी आपणाक कितें जावन आसा म्हूण सांगून आनी कशें समजून काडयेत सिम्पटम्स कशे आसात ते काल्याक सुरू जाता हाचे विशयान म्हाका केलें नॉलेज दितात पोस्टपार्टम डिप्रेशन पळोवंक गेल्यार युजली बाळान जावन एक थोड्या हप्त्यांनी या थोड्या म्हयन्यांनी सुरू जावचे चान्सीस आसात ते म्हणटाना आमी बेबी ब्लूज म्हणटात बट इट इज लिटल मोर तितके सिरियस बेबी ब्लूज जाता न्हू आतां इतले वर्स 9 म्हयने तुवें बाळशाक पोटान इट इज सडन लॉस यू फील द लॉस आनी काय म्हणटात
हॉर्मोनल चेंजेस सुरू जातात, बट देर इज एन एक्सपेक्टेशन. काल म्हणतात एज अ न्यू मदर यू हॅव टू नो एवरीथिंग. करेक्ट. थोडे फाटी काल जाता वी डोंट नो दॅट. आमी म्हणटात पेरेंटिंग डजंट कम विथ अ मॅन्युअल. बीइंग अ मदर ऑल्सो मॅन्युअल आउट घेना. करेक्ट. आतां बाळान जाल्यार थंय बाळशाक धरूंक दूद दिवंक शिकाचें ते येदोळ मेसर कोणी सांगिना कळले कश्ट आसात. आतां वॉट काल आमी टीव्हीर आनी पळयतात एवरीथींग लुक्स परफेक्ट, बट एक्चुअल रियालिटी इज नॉट. आमी पळयतना आतां बाळशाक दूद आतां सी सेक्शन जालें, विदीन फ्यू आवर्स यू हॅव टू लर्न टू वॉक. इशीन नॉर्मल डिलिव्हरी जाली, हांगा तुवें चलोवन हें करीचें तशें म्हणटाना हांव एक दूख आसा, पूण बाळशाकय पळयचें तुवें. नो थोडी समजून रेडी नात की काल म्हणून. आतां ऑफकोर्स आमकांय जाय बाळशें येचें म्हण, पण थोडे फाटी काल जाता आमकां बॉन्ड करूंक जायना. करेक्ट. हॉर्मोनल चेंजीस ऑर इट कूड बी एनवायरमेंटल फिजिकल ड्रेन आउट आसता. वय इट चेंजीस एवरीथींग. करेक्ट. तूं तुजें लायफस्टायलच चेंज जाता. करेक्ट. लायफस्टायल चेंज जाता म्हळ्यार तूं आतां पयलें कशें जालें आतां तुका न्हिदूंक जायना तशें. करेक्ट. तुका हर एका 2 घंट्याक आतां डॉक्टर सांगता फीड कर, तुजी न्हीद जायना बाळशाचें. समवेर थोडे सायन्सांनी पळोवंक गेल्यार फॅटीग म्हळ्यार पुरासण जावची, या तुजें स्लीप सायकल पुरा चेंज जाला, तुका एडजस्ट करूंक जायना, या थोडे फाटी तुका इतलो राग येता ते बाळशें पळयतना तुका नाका म्हण जाता. म्हळ्यार तुका काल हें करूंक वतना फ्रस्ट्रेशन सुरू जाता. तें पुरो थोडे सिम्पटम्स आमी पळोवचे, पण तें पुरो पळयतना आनी थोडे फाटी तुका काल हें कारण म्हण वतना तुका रडोंक येता. हांव एक बाळ हांव म्हळ्यार हांव आवय जावं फिट्ट न्ही म्हणटले फिट तेंय जाता, तुका थोडे फाटी कारण नासतना रडोंक जाता आनी तूं रडोनूच आसताय. आनी कोणी इसार नातल्यार त्या विशयांत तांकांय कळचें ना. पूण आतां एक्चुली म्हाका गोत्तो ना, आतां थोडे डॉक्टर सांगतात जावं पुरो गायनोकॉलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन फोकस इज ओन्ली टील द प्रेग्नन्सी. आफ्टर प्रेग्नन्सी काल जाता म्हूण सांगिनात. सो बेजिकली थोडे गायनोकॉलॉजिस्टांनी हांवें नोटीस केला दे हॅव स्टार्टेड, तांणी क्लासीस सुरू केल्यात. करेक्ट. दे आर एक्चुली गिवींग इन्फॉर्मेशन दिवन आसात बाळान जाल्या उपरांत काल जाता. आतां थोडे फाटी बायल हांगा आसता घोव भायर आसता. करेक्ट. अंडरस्टँडेबल. ती इसातात कोण तुजी सिग्निफिकंट इम्पॉर्टंट पर्सन, तशें म्हणटाना ती एक्सप्लेन करतात अशें अशें जाताना कान जाता, तुका अशें फिलिंग्स आनी सुरू जाल्यार. आनी बाळान जाल्या उपरांत थोडी गायनोकॉलॉजिस्ट येवन विचारतात आर यू फिलींग ओके, तुका कांय म्हणी चेंजीस नोटीस केल्यार, या तुका कशी अशें सुरू जाता जाल्यार तूं आमकां येवन सांग, तुमकां गायड करतात. पूण आनीकी ह्या विशयान आनीकी नॉलेज जाय म्हूण आसा म्हाका, म्हळ्यार बिकॉज आतांची थोड्यांक जायना. थोडी आतां आमी वोकलात लायक म्हजे फ्रेंड बाळान जाताना हांवें सांगलें अशें अशें प्रॉब्लम्स आसूंक पुरो, बी प्रिपेर्ड म्हूण. पळयतना ताका इतले प्रॉब्लम, पूण ताणें फोन करून विचारलें ओके म्हाका अशें अशें जावन आसा, हांवें कालें करीचें काल्यार ताका हेल्प नातिल्लें. करेक्ट. काल्यार 1 man show इट वॉज. रायट. ते ती बायला गांवांत आसली, घोव कामाक येतालो, राजा मेळना तांकां, ते 2-3 दीस मेळटा, आनी करीचें उठ जाता. आनी युजली हांगा मँगलोर कल्चरान पळोवन मँगलोर ट्रेडिशनाक फर्स्ट वनाक सगळीं आसतात. करेक्ट. फर्स्ट वनाक तुका नाका म्हळ्यार सगळीं आसतात. आनी इट इज नायस. आय मीन तुका एज अ न्यू मदर तुका गरज पडटा, पण थोडे पुढे तेंचं फ्रस्ट्रेशन तेय जाता. काल्याक थोडे रिच्युअल्स फॉलो करूंक हा, थोडे करूंक तूं मात जाता, तेय बघता तेय आसा. करेक्ट. पण हांवें नोटीस केलां की थोड्यांत एटलीस्ट आय वॉज ब्लेस्ड. सेकंड वना कोणी आसा आय वॉज ब्लेस्ड, म्हाका फॅमिली आहली. पूण आतां बायल्या गांवांत या हांगात आसो न्ही, तुवें फर्स्ट वनाचेय पळयचें, सेकंड वनाचेय पळयचें, घोवाचेय पळयचें जाता, घरचेय पळयचें, रांदचेय पळयचें जाता. आतां म्हजे ओन फ्रेंड एकलें म्हणालें हांव 6 दिसांनी उठून किचनाक गेलें हांव म्हूण, सेकंड वन जाताना. आतां आमकां हेल्प करूंक जावना, जाल्यार आमी काम करतल्या. इट वॉज अ नॉट टायम बर्थ म्हळ्यार बरी आमकां राजा ना तें ना म्हणटाना ताका शी हॅड द होल थिंग, ताका हें बघतालें. तेय म्हणालें म्हाका रडूंक येतालें, हांव रडटालीं, बट म्हाका गोत्तालें आय वील मॅनेज. करेक्ट. आनी कालें जाल्यार फोन करून उलयतालें. सो तशें कालें जाल्यार प्लीज मोबायल फोन्स आहा खाली आसा कॉन्टॅक्ट करया, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो तशें जाल्यार इवन द गायनोकॉलॉजिस्ट तुमकां डावट आसल्यार प्लीज आस्क द गायनोकॉलॉजिस्ट. करेक्ट. तुमी कशें विचारतात इतले अशें म्हणजे म्हाका अशें फील जालें, तुमी सांगतात ऑलवेज आस्क वॉट आफ्टर प्रेग्नन्सी. करेक्ट.
डेफिनेटली नीड्स टू बी आस्क्ड तशें म्हण पळयता. पूण एखाद्या वेळार तुमच्या जिणेंत खाली समस्या आसा जाल्यार दया करून ते दांपून दवरनाकात. कुटुंबांतून कोणाक सपोर्ट मेळना, कोणा कडेन सांगूंक लज दिसता म्हणल्या वेळार दया करून आमच्या संगीता मॅडम वतली, कावन्सिलर्स आसात, आमी आसा वा आमचे पाद्र्याप आसात वा सिस्टरां मस्त जाणां कॉन्व्हेंटांनी कावन्सिलिंगाची नॉलेज आसता सिस्टरांत आसात, खंडीत जावन मेळटलें. डिप्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द लिडिंग कॉजेस ऑफ सुसायड म्हणटात. करेक्ट. म्हणटा न्ही इज वन ऑफ द लिडिंग कॉजेस. पण आमकां थोड्या फावटी वी आर ऑल्सो हेल्पलेस जाता जाल्यार इट इज एन इम्पल्सिव्ह डिसिशन. करेक्ट. जाता तितलें करूंक जाता बट तांचे उपरांत ही वी कांट डू मच. तुमच्या जिवितांत काही म्हणी तुम्ही म्हळ्यार कावन्सिलिंग करनासली मनशांत लायक मस्त दुखीची गजाल तुम्ही कावन्सिलिंग दिलां त्या मनशाक, तें सोमा जाल्लें किंवा जावन मागीर वचून मुखार तांणी कसली ड्रास्टीक स्टेप वा सुसायड जातलें केल्लें तुमकां गोत्ता सागी शेअर करूंक रिसेंटली एक इन्सिडेंट जालें. आमी ते आमच्या हातू आसतना शी वॉज फायन पण रिसेंटली म्हाका खबर मेळ्ळी दॅट त्या भुरग्यान सुसायड केला म्हण. पण म्हाका टच नातिल्लें, म्हाका गोत्तना ताका मागीर हेल्प मेळ्ळा की ना म्हण. सो आमकां एक थोडीं भुरगीं आतां जाल्यार म्हाका मेसेज करतात ओके मॅम म्हाका तुमी हितून सर हेल्प केलें मुखार कोणाक. आनी थोडीं पेरंट्स खाला म्हणटात व्हेरी एनकरेजींग. आतां थोडीं पेरंट्सांक आपयतात एक्सप्लेन करतात दे आर व्हेरी हेल्पफूल. ती सांगतात नो मॅम आमकां सांगया खालें करीचें म्हण. ह्या क्लायंट्सांक जाल्यार लायक वन ऑफ द क्लायंट्स दॅट आय वॉज वर्किंग बाय द वायफ गोवा गोतून आसलें कालें जावन आहलें पण ताणें नोटीस केले चेंजीस. हांवें सांगलें सी म्हाका इतलें हेल्प करयात पण ताका मेडिकेशनाची गरज आसा. तेंय एक स्टिग्मा आसा ओ एक फावटी मेडिकेशन सुरू केल्यार मागीर म्हाका राव येत गी. डेफिनेटली लायफस्टायल चेंजीस जायचे, सोशल चेंजीस जायचे. आतां एका अल्कोहॉलिकाक अल्कोहॉलिजमा जावन काडीचे जाल्यार ही भायर आमी त्यात्तर रुटार येतात तांदूळ घाल्यार परतून सुरू जाता. सो आय हॅव टू सी एनकरेज करीचे लायफस्टायल चेंजीस. थोडे फावटी विथ डिप्रेशन आमी सांगतात मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज. आतां इतले पुरो आसात आतां झुंबा ते गेट इनवॉल्ड इन दॅट तशें म्हणटात. मागीर थेरपीज आसात. थेरपीज म्हणटना क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट या आमी थोडे हें करतात एज अ कावन्सिलिंग सायकॉलॉजिस्ट. बट मेजरली आमी थोडे फावटी क्लिनिकल सायकॉलॉजी आमी कॉन्टॅक्ट्स दवरतात. सो आमी सांगतात अशें अशें आसा दी वील कॉन्टॅक्ट यू. पण आमी सजेस्ट करना, आमी क्लायंटाक चॉयस दितात. जाल्यार फाल्यां जावन सांगून तुमी सांगलें आनी तांकां समज जावना म्हण तेंय जावन वचो. सो वी टेल देम तुमी चूज करया तुमकां कशें जाय आनी आमी कॉन्टॅक्टर दवरतात. आमी पळयतात तीं पळयतात म्हण. तशें म्हणटना मस्त जाणां इम्प्रूव जाल्लीं आसात, मस्त जाणां ऑफ मेडिकेशन्स गेल्यात अँड इट इज ऑल टू डू विथ दियर लायफस्टायल चेंजीस. थोडे फावटी मेडिकेशन्स उणें करतात बट दे मे नॉट स्टॉप इट. आमकां पळयचें वॉट इज द सिट्युएशन खंयच्या हातू आसात म्हणून. जाल्यार थोडे फावटी हांवें एक मेन्शन करूं ना टायप्स ऑफ डिजॉर्डरांत बायपोलर म्हूण आसता. रायट. बायपोलर म्हळ्यार एका टायमार बारी डिप्रेस्ड हातू असतात, नेक्स्ट हातू मेनिया फेजार असतात. करेक्ट. व्हेरी हॅपी. आतां ते स्विंग जावनच आसता. तशें म्हणटानाय दोज आर द मल्टिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर. मल्टिपल पर्सनालिटी डज नॉट कम अंडर डिप्रेशन. ते आनी दुसऱ्या हातू येतात पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आनी सुमार आतां ते ICD क्लासिफिकेशन बुक आसा ते पळयल्यार इंटरेस्टिंग. पण आयकतना वाचतना मागीर थोडे फावटी हें जाता. पण तशें म्हणटाना चेंजीस जावन आसतात. बायपोलर म्हणटाना हें सांगलें बरी इट बायपोलर सिट्युएशनलाच्यान तुवें डिप्रेशनाक कशी येता इल्लें ट्रिटमेंट कर म्हणटाना नॉर्मल थोडे फावटी मेनिया फेजाक येतात. तशें म्हणटाना तांणी तें पळयचें. ओके. सो एज अ केअर गिवर म्हणून सांगल्यार आतां म्हज्या कुटुंबांत कोणाक डिप्रेशन आसा थेरपीर आसा तर संदर्भार एज अ फॅमिली पर्सन ऑर एज अ फ्रेंड ऑर एज अ केअर गिवर हांवें कालें पुरा करयेत त्या मनशाक त्या डिप्रेशनांतल्यान भायर हाडच्या. आमी नॉलेज काण घेवचें तें डिसऑर्डर कालें म्हूण. आतां डायग्नोसीस केलें हे डायग्नोसीस जावना जाल्यार दुसरे दुसरे सिम्टम्स दिसतात. आमचे डॉक्टरा कडेन या कावन्सिलरा कडेन डेफिनेटली विचारयात हें कळ्ळें प्रॉब्लम्स आसतात, कळ्ळे सायन्स, कळ्ळे सिम्टम्स ते पुरा नॉलेज मेळटना वन अप तुका गोत्ता ओके आय एम अवेर ऑफ दीस. आनी विथ थेरपी विथ लायफस्टायल चेंजीस आमकां हेल्प करयत. तशें म्हणटना केअर गिवराक वेरी बर्न आवट जाता कारण यू आर टेकिंग केअर ऑफ द पर्सन. तशें म्हणटना युजली म्हाका गोतना हॉस्पिटल कोण पेशंट पार्टी आसता लास्टाक ताकाच हॉस्पिटलान राविचें म्हूण जाल्यार येतात. तशें म्हणटना केअर गिवर्स ऑल्सो हॅव टू लूक आफ्टर देमसेल्स. तशें म्हण
हें करतना तांकां पळयतना आय ऑल्सो हॅव टू लूक आफ्टर म्हळ्यार हांवें म्हजें भलायकी म्हजी ताचेर फोकस करचें न्ही. थोडे फावटी ल्हान भुरग्यांकय डिप्रेशन म्हूण आसता. आतां पळोवंक गेल्यार लायफस्टायल चेंजीस आनी ते म्हणटाना ह्या मूड डिजॉर्डर्सा वरवीं ह्या मूड डिजॉर्डर्सा वरवीं दुसरेंय आसा राग येता थोडे फावटी मारूंक आनी येतात. आमी कशें हँडल करचें. आतां आमी ओगेत रावल्यार जायना. घरा थोड्यान ओके मॅनेज करया तिके काम हें करया. तुमकांय हें जाता एफेक्ट जाता ना म्हणणें पण तुमकां एफेक्ट जाता जाल्यार उलया त्या विशयान. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तशें जावन ॲज केअर गिवर्स पयलें नॉलेज काण घ्या. सेकंड तुमची भलायकी तुमी पळयचे आनी लायफस्टायल चेंजीस डेफिनेटली हॅज टू हॅपन. ओके आतां तुमी डिप्रेशना विशयांत डिफरंट रितीचे मानसीक समस्या जावं दी कुटुंबाची समस्या शिक्षण आमकां बरी नॉलेज दिला. सो आमच्या लोकांक तुमचो एक संदेश दिवचो जाल्यार तुमचे एक्सपिरियन्स वयर बेज जावन तुमी काल सांगूंक कशें येतात. सांगूंक गेल्यार डिप्रेशना विशयांत इट इज काल म्हणटात एक चॅप्टर मात तुजी फूल स्टोरी न्ही त्या विशयांत. इट जस्ट डजंट आमी म्हणटा डजंट डिफायन यू म्हणटात. सो कालय आल्ल्यार ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प. आनी तशें आल्ल्यार तुका सायकॉलॉजिस्ट आसात क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट आहात सायकॅट्रिस्ट आहात कोणा एकल्याक वचून मेळया तुमी. तशें जावन आईन काले म्हणटात तुका ते ल्हान प्रॉब्लम जावंक पुरो दुसऱ्याक सेम प्रॉब्लम व्हड जावंक पुरो तुमी राका नाका दुसऱ्यांक तांकां तशें जालें. वी मायट बी ट्रॅवलिंग ऑन द सेम बोट बट आमचे सिट्युएशन्स दुसरे आसूंक पुरो. तशें जावन तुमी राखूंक वचनाकात की म्हाका काही जायना या तें म्हज्या फॅमिलीन अशें जावचे चान्सीस नात. चान्सीस कोणायकी आसतात. बी ओपन अबावट इट. स्टिग्मा नाका आनी द मोर आमी काल म्हणटात मोर वी टॉक अबावट इट त्या विशयान उलयतल्यार सगळ्यांकी कळटा. तशें जावन सांगलें बरें डज नॉट डिफायन यू. सो डिप्रेशन इज जस्ट अ डिजॉर्डर मेंटल डिजॉर्डर बट टायमार ट्रिटमेंट केल्यार थेरपी काण गेल्यार एवरीथींग वर्क्स आउट फायन. करेक्ट. सो दिस इज ऑल आय हॅव टू से की तुमी हेल्प विचारया. दॅट इज अ मेन थिंग. कारण आमच्या फॅमिलींक तुमी एक ल्हान संदेश दिवचो जाल्यार म्हळ्यार कांच जाता डिप्रेशन सुरू जावंक मेन कारण म्हूण सांगल्यार थोडे पटी लोनली फील जावचें म्हाका कोणी नांत म्हणल्यार बोगा पेंवचें कित्याक तुका हेल्प विचारूंक तुका कळटा देन तुका ओपन अप जावयेत. पूण चडावत कांय जाता गे म्हूण सांगल्यार आमकां हेल्प विचारूंक नाका कोणी आमचे कांय चिंतात कोणा म्हणून बेन दिसता. पूण त्या वेळार एखाद्या आमच्या फॅमिलींक आमची कुटुंबां आमी कशी बोरींग कान खाण घेत हाचे विशयान म्हळ्यार तुमकां तुमी मस्त केसीस म्हजे कडेन आतां डिस्कस केल्यो ते आमी हांगा ओपनली अशें सांगूंक जायनात. पूण तरले पुरो सिट्युएशन येता आसतना एका भुरग्याक एका बऱ्या कुटुंबांत वाडाचें जाल्यार फॅमिलीचें इनवॉल्वमेंट कशें आसाचें आमची कुटुंबां आमी कशी बरी करून खाण घेत तुमच्या प्रमाणे तुमी सांगचें जाल्यार काले म्हणून कशें. पयलेंचे काळार जाल्यार दे वॉज काले म्हणटात नो ओपन कम्युनिकेशन या फिजिकल टच नातिल्ले. हे जोक्स आनी आसतले पुरो आसतले पण ती तांचे आंतू आसतले. पण आतांचे आंतू पुरो चेंज जाला. तुमी मोग दाखयल्यार भुरग्यांक मोग दाखोवचें न्ही घोव बायलेन एकामेका भुरग्यां मुखार दाखयचे. एक टच वन टच अ हग काले म्हणटात एक किस दिवचो इट मॅटर्स. करेक्ट. झगडे जाल्यार घोव बायले मदें भुरग्यांक लिपोवन दवरचें न्ही तांकां कळटा कारण नातला ती चिंतात वी आर अ परफेक्ट कपल. करेक्ट. नॉट एवरी वन इज परफेक्ट. तशें जावन तुमी सांगिजे ओके प्रॉब्लम आसतात अशें अशें जाता एकामेका सकयल घाल न्ही नॉट पुटींग अनदर पर्सन डावन. करेक्ट. पण आसतात प्रॉब्लम्स आसतात पण ऑल्सो काले म्हणटा आमी एक स्कील शिकयचे तांकां कशें ते प्रॉब्लमा जावन भायर येवेत. झगडे जाले ओके कशें सॉल्व जालें. सो बेजिकली तुमकां सांगूंक गेल्यार एका फॅमिलीक जाल्यार ओपनली उलया. स्पेंड हाफ एन आवर एटलिस्ट. म्हाका कोत्ता आतांच्या टायमार दोगांय घोव बायल काम करता दे आर डुईंग फॉर द चिल्ड्रन. ग्रँड पेरंट्स वाटो टायम स्पेंड करया. थोडे फावटी जायना बायल्या गांवांत आतां अशें पण एटलिस्ट मेक इट अ हॅबीट. ओके हप्त्यामध्ये बिझी आहात हाफ एन आवर. आतां थोड्या आमोरी तेर्स आसता आमोरी तेर्स ओट्टूक जेवण ओट्टूक करचें या खाली सिंपल टॉपिक्स विशयान उलयत. आतां पोर एक म्हणटना म्हाका कोणी विचारूंक ना हाऊ वॉज युअर डे. दॅट मॅटर्स. करेक्ट. तर हाऊ वॉज युअर डे इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरन्स. तुमकां आयकूंक नाका ओके इट्स अ रिपिटेटिव्ह थिंग्स पण तुमकां गोतून ना त्या आयकान तुमी तुमकां कितलें कळटा म्हणून. रायट. आतां इस्कालान काले जालें थोडी सांगिनात ओके तो म्हाका काही सांगिना जायत तुमकां गेम्सार हाडले सायन्सान काले शिकयले चेंज युअर क्वेश्चन. दॅट मॅटर्स अ लॉट. सो आतां घोव बायले मदें तुजें काम कशें जालें सदांचें ओके आज कोण आली कालें करूंक हाडलें इट मे बी एवरी डे थिंग पण
खंयचे दिसा तूं विसर नाही ओके खालाक विसरो ना म्हण येता करेक्ट बट इट मॅटर्स टू देम ऑल्सो रायट तशें तुमी जावन ओपन कम्युनिकेशन इज द बेस्ट सोल्युशन फॉर ऑल दिस करेक्ट तशें कार्मेल कॅफेर तुमकां एक बरो एक संदेश मेळ्ळा एखाद्या वेळार कोणी हो एपिसोड पळोवन नसत जाल्यार कुटुंबा सांगाता बसून एपिसोड जाल्या तक्षण टीव्ही ऑफ करा एकामेका इल्ले पोटलोन धरा एकामेका किस दिया कित्याक म्हळ्यार ही वल्गॅरिटी न्ही आमी एखाद्या वेळार एका आमच्या मनशाचो मोग करता कुटुंबांत गोवाक बायलेचो मोग आसा बायले गोवाचो मोग आसा जाल्यार सांगूंक कितें एक आय लव यू म्हणून आमकां कितले कश्ट एक पुटलोन धरून कितले कश्ट हार्डली 10 सेकंड्स पुणून तो मेळची एनर्जी ताची तो मेळचें तें बरेंपण भुरग्यांक पोटलोन धरा थोडे पुणी कांदत आमच्या कुटुंबांनी भुरगीं एका टिनेजीक पावलीं भुरग्यांची काजळ जाल्या उपरांत आवय बापाय भुरग्यांक पोटलोन धरचें रावयतात पोटलोन धरचें म्हूण सांगल्यार आमचो मोग व्यक्त करची एक बऱ्यांतली बरी सवय आदी आमच्या कुटुंबांनी हें नासतलें कित्याक पब्लिकार पोटलोन धरचें किस दिवचें एक वल्गॅरिटी वा एक अश्लील म्हणून आमकां शिकयलें पूण आज आमी ते स्टिग्मा ब्रेक करूंक आसा आमी हे एक चिंता चेंज करूंक आसा आमच्या मनशाचो जर आमी मोग करता आमची कुटुंबां आमकां बरी जावंक जाय उतरांनी मात्र न्ही करण्यांनी आमी कर्ण आमी आमच्या भुरग्यांक शिकया त्यातला मात्र आमची कुटुंबां बरी जाली जाल्यार सगळी समाज बरी जातली तर संगीता मॅम तुमच्या बिझी शेड्युला मध्ये तुम्ही टायम काडून आमच्या खातीर बऱ्यांतलो बरो टॉपिक डिप्रेशना विशयी जाय तितली माहिती आमच्या तुम्ही लोकांक दिल्या आणि खंडीत जावन एखाद्या वेळार काही प्रॉब्लेम आसत जाल्यार तुमकां जाल्यार त्यांनी कॉन्टॅक्ट करीत तुमच्या विशयी डिस्क्रिप्शनार आमी इल्लेशे तुमचे डिटेल्स दिवन आसता पूण पहिले कॉल करच्या पहिले ती कॉलेजीत शिकयता ती काही कुटुंब आसा जाल्ल्यान पहिले व्हॉट्सॅपार जावन ती तिका एक येसार आमी तुमकां कॉल करीत की आमकां कशी समस्या आसा म्हणून सांगून तांणी कन्सेंट दिल्या उपरांत एक अपॉइंटमेंट काडून मेळचे तरी एक हें करा कित्याक तांकां तेजे पर्सनल लायफ आसा देखून खंयच्याय टायमार फोन कर आनी एखाद्या वेळार तुमकां प्रॉब्लेम आसा जाल्यार प्रज्ञा कावन्सिलींग जावन दी सुमार कावन्सिलींग सेंटर्स जाले आमच्या कोडयाळान सुमार आसात वालेंशान ती हांव चिंता रोशनीलयान ती रोशनीलयान फॅमिली कावन्सिलींग आसा फादर मुल्लस हॉस्पिटलान जाल्यार कावन्सिलींग डिपार्टमेंटांनी पुरो आसात देखून दया करून कालें आसा कोणाक वेचें कळना म्हणून सांगल्यार एटलीस्ट तुमी कार्मेल गुड्याक येया कित्याक एकलो पाद्र्याप सदांय आमकां म्हळ्यार एका पाद्र्यापाक ड्युटी खंडीत जावन पार्लरांत कोण ना कोण पाद्र्याप तुमकां खंडीत मेळटात काही आमच्या विगारा कशें आसा पूण खंय मुणी वचून कोणाय कडेन उलया देखून लायफान सुसायड मात्र एक समस्याक परिहार न्हय देखून तुमचें लायफ पाडकन काडोवच्या बदलाक उलोवन एकामेकाची हेल्प विचारया म्हणून तिने हांगासर सांगला देखून इल्लेशी जागृत करया सो संगीता मॅम परत एक फावटी सर आमच्या विक्षकां तर्फेन आमच्या टिमा तर्फेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तो बाळक जेजू तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालना तुमचे तो आणखी मस्त जाणांक तांचे जिवीत बरें करचें तो एक अवकाश देव तुमकां दिवन दी जिवीत नंदन जावन दी म्हणून नांव येता तर मग विक्षकानो हांवें सांगचें येदोळ तुमकां सांगून जाला निमाणें सांगचें इतल्यान सदां सांगचें बरीत कार्मेल कॅफे पळया लायक जालें जाल्यार कोणाय वटू शेअर करा तुमची कुटुंबां बरी आसात जावंक पुरो पूण दुसऱ्या कोणाय की डिप्रेशन वा कसलेय मानसीक प्रॉब्लेम आसूं जावंक पुरो काही वेचें म्हणून तुमकां गोत्तून जावंक पुरो तसल्या संदर्भार तुमी हो एपिसोड शेअर केल्ल्यान हें इन्फॉर्मेशन आनी कोणाय मेळोन तांची जिणी बरी जाली जाल्यार आमकां आनी तुमकां दोगांयकी बेसांव खंडीत जावन मेळटलें देखून शेअर करा कितें बरें जालें बरोवन तिळसिया कितें बरें करीत आसलें तें कॉमेंट्सांनी तिळसिया आनीक कार्मेल किरण चॅनलाकी सबस्क्रायब करा येवच्या हप्त्यांत सुसायड म्हणलो टॉपिक काडून तुमच्या मुखार वाचतली सडा वता सांगेन एक बरो टॉपिक म्हणून सांगतली पूण ह्या पुटी हांव स्पेसिफिकली सांगून आसा आमी एका रिसोर्स पर्सना कडेन सुसायड म्हळ्यार कितें सुसायड जाल्ल्या वेळार कुटुंबांत कितें जाता सुसायड करनातल्या बरी कशें प्रिवेंट करयत हाचे विशयी पुरो अनेक हप्ते तुमच्या वाचतली त्या वेळा पर्यंत देव बरें करूं.